एवरीवन, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? बरी आसात न्ही? बरीच रावात, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर सगळ्यात पहिली म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक हॅप्पी इंडिपेंडन्स डे. आयज आसा 15 ऑगस्ट, सो ताका लागून तुमकां सगळ्यांक स्वातंत्र्य दिसाची तुमकां सगळ्यांक हुनहुनीत अशी परबी. तर 15 ऑगस्ट आयज आणि हो गेला फ्लॅग होस्टिंगाक. आता तुम्ही म्हणटली हो गेला तू कित्याक वचूना गा म्हणून. एक्चुअली न्ही वचपाचो म्हजो फूल प्लॅन आशिल्लो. एवरी टाइम कितें जाता की ना घरा कडेन कामां हे ते आसताच न्ही, न्हावपाक जाय, धुवपाक जाय, देवाची पुजा आसता, झाडू मार, मॉप मार, हे ते कितें ना कितें आसता. सो सकाळ फुडें उठचें उठून अशें करून भायर सरप पॉसिबल जायना. सो ताका लागून वचनाशिल्लें हांव. आय थिंक हांगासर हांव फ्लॅग होस्टिंगाक एकूयदां वचूना अशें दिसता म्हाका, याद ना, बट वचूना. तर ह्या खेपी म्हटलेलें एनी हांव वतलेंच, राती बी डिसायड करून दवरलेलें. आनी सो ताका लागून हांव बेगीन उठलें, सकाळीं 5:30 सुमार उठलेलें. बट अशें की म्हाका दिसता हांव फ्लॅग होस्टिंगाक गेल्लें नेचराक सुद्दां नाका दिसता अशें म्हणून. कित्याक की सकाळ फुडें उठ्ठनाच पळयलें की पावस जो आसा पळय तो पडटालो भायर. सकाळीं बेगीन आय थिंक पावस पडपाक लागलो, राती नाशिल्लो बट सकाळीं फांतोडेर असो पावस स्टार्ट जाल्लो. तर वेट केलो 7:30, 7:45, 8:30 म्हणल्यार सुद्दां वेट केलो. आमच्या हांगासर मातशें लेट जाता फ्लॅग होस्टिंग जें आसा पळय न्हू तें. 8:30 म्हणल्यार वेट केलो, बट पावस काय थांबूच ना. मागीर हो म्हणपाक लागलो तूं आनी येयनाका, कित्याक की थंय शेड बीन जें आसा पळय तें ना, अशें पावस मोठो येयल्यार रावपाक बिवपाक. सो ताका लागून म्हणपाक तूं आनी नाका, आपूण वचून येता अशें म्हणून. सो आसूं म्हटलें, तयारी बी केल्ली हांवें वचपाची, बट आसूं म्हटलें. आनी हो गेल्लो, जस्ट आयला आनी म्हाजे कडेन 4 चॉकलेटी दिला आनी परत गेला. 15 ऑगस्टाक न्ही हांगासर मिटींग जाता सार्वजनीक गणपतीची, त्या मिटींगेक गेला. म्हळ्यार आमच्या हांगासर न्ही सार्वजनीक गणपती आसता 11 दिसाचो. सो तेजी न्ही एवरी इयर 15 ऑगस्टाक मिटींग आसता. फ्लॅग होस्टिंग बी जालें, सगळें जालें. हें म्हळ्यार हें हांगसर जो आसता पळय न्हू प्रोग्राम, तो काबार जालो की थंय मिटींग स्टार्ट जाता. सो म्हाका येयला चॉकलेटी 4 दिल्यान आपूण मिटींगे वता आनी भायल्या भायर रस्त्या वयल्यानच गेला. आतां पळोवया, बेगीन ना, आतां 10:15 सुमार जाली न्ही, 2:30 बी येतलो. पोरू आनी 2:30 2:45 कितल्याक येयला डायरेक्ट. सो आतां पळोवया केन्ना येता तो. पळोवया, बेगीन येता म्हणून सांगून गेला, पळोवया कशें कितें तें. हांवें सांगलां ताका मातशें बेगीन यो म्हणून, कित्याक की आमकां न्ही आयज पुजेक वचपाक जाय. पुजेक म्हळ्यार काणकोण चाचीगेर वचपाक जाय, तेंगेर आयज सत्यनारायणाची पुजा आसा. सो आमी थंय वतलीं. लास्ट टायम जेन्ना वेडिंगाक गेल्ले पळय तेन्ना हांव चाचीगेर गेल्लें बी म्हणून तुमकां सांगलें न्ही. सो त्याच चाचीगेर आयज पुजा आसा, म्हळ्यार हेज्या सायडीच्यान रिलेटिव्ह ती आमची. सो तेंगेर पुजा आसा सत्यनारायणाची, थंय आपयलां आमकां. तर दनपारां आतां थंय वतलें. सो तेच्या पयलीं न्ही म्हटलें सगळें, म्हळ्यार हो आतां मिटिंगेक साकून येता बी म्हटल्यार म्हाजी सगळी तयारी केल्या, तिका हूट बीट जें कितें काडपाचें आसा तें करया अशें म्हणून. जेवणाचो तर प्रोग्राम ना, रांदपाचें बीन, सो हें सगळें करून घेवया अशें म्हणून चिंतलां. पळोवया कशें कितें जाता तें. आनी हरशीं म्हणून आयज म्हाजो थर्सडे बीन न्ही वेज. हो नॉन वेज खाता, बट आतां थंय वता म्हणटकीर वेज. बट रातच्या खातीर न्ही हांव कितें भाजी बी करून वतलें. सो येवन मागीर चपाती करपाक जाय, कितें ब्रेड बी घेतलें जाल्यार प्रॉब्लम ना न्ही. मागीर येवन खंयसान कितें करपाक न्ही बेजार येता. ताका लागून पळोवया कशें कितें जाता तें. सद्याक तरी जी कितें थोडीशी तयारी आसा, साडी बिडी काडपाचें तें काडून घेता. आनी मागीर हो येयलो की वता आसतना मेळटा तुमकां. 11:15 जाली, टायम जो आसा पळय न्हू तो. आनीक हांवें हांगासर थोडीशी तयारी केल्या. तयारी इन सेन्स साडी बी जी आसा पळय न्ही ती काडल्या. आयज न्ही हांव ही साडी न्हेसतलें. सो ही पळयात, खुबश्या जाणांनी तुमी फोटवाचेर पळयली आसतली साडी. मे बी न्हेसलेली पळोवना आसत, बट फोटवांचेर पळयले आसत. तर ही साडी न्हेसतलें हांव आयज. आनीक ब्लावज बी जें कितें आसा पळय तें हांवें आयन करून दवरलां, मागीर वचपाच्या टायमार आनी गडबड नाका न्ही म्हणून. हेजे कपडे काडले, शर्ट बी हेजो आयन केला आनी सगळें हांगासर रेडी केलां. ही हांगासर होटी काडल्या, नाल्ल, तांदूळ, उजवाती पुडो आनी ते म्हळ्यार कपला लावन जे दिवपाचें आसता पळय साडी बिडी तें सगळें, हें सगळें हांवें हांगासर रेडी केलां. आनी भायर म्हाजें कुकिंगाचें जें आसा पळय तें बी चालू आसा, दाखयता तुमकां. तर ही न्ही हांगासर म्हाजी भाजी शिजता. बटाट घातले शिजपाक. तर बटाट्याची न्ही आयज हांव रस्सा भाजी करता. सो चपाती जावं अशें भाकरी, कितें ब्रेड सुद्दां हाडलें, पाव पोळी, जाल्यार सगळ्या वांगडा हें कॉम्बिनेशन जें आसा पळय तें बरें लागता न्ही, ताका लागून. तर मातशें आनी बटाट शिजून बारीक गॅस करून हांवें दवरून हांव म्हाजें बाकीचें काम करून घेतलें सगळें. फायनली न्ही आमी भायर सरली रेडी बी जावन. 1 सुमार सारकी भायर सरल्या. आनी हो मिटींग बी करून येयलो, ताका लागून टायम जालो ना. जाल्यार म्हागेलो एक्चुअली प्लॅनिंग आशिल्लो 12 म्हणल्यार भायर सरपाचो. हॅलो, हॅपी इंडिपेंडन्स डे. तू सकाळच्यान ना आशिल्लो न्ही, चॉकलेट दिवन गेल्लो तो म्हाका.
मिटिंगेक केल्लो तर हो आयलो 12:15 सुमार आयलो पयलीं म्हाका कॉल बी करूं ना की आपणाली मिटींग सोंपत येयला जायत येयला तूं रेडी बी जावपाक लागून डायरेक्टली घरा कडेन येयला मागीर हो येतकीर रेडी बी जाले मागीर एक्चुअली सगळे साडी बिडी सगळे काडून दवरलेले बट रेडी जाता म्हळ्यार टायम जाताच न्ही एक जालें घरा कडेन आतां एकाक भायर सरला भट येयल्लो सकाळीं तन्वी मेसेज केल्ली ते कितले 9:30 कितले भट येयल्ले दिसता 9:40 सुमार काय म्हाका अर्दी जाल्यार पुजा म्हटलेली 9:40 उदो येयलो भट म्हण सांगतात तर भट येयल्लो सकाळीं बट इतले सकाळीं बी वचप पॉसिबल जायनाशिल्लें कित्याक एका मिटींग बी आशिल्ली न्ही तेका लागून तर मिटींग बी अटेंड करून आतां येयलें जेवच्या टायमार वयता आमी आतां पुजेक दाखयता तुमकां मागीर शूट करून पुजा खूब गर्दी आसा जाल्यार चड अशें कांय शूट करपाना थोडेशें मातशें शूट करून दाखयलें तुमकां चड अशें करपाना कित्याक की खूब तेंपान अशें खंय गेले आनी खूब तेंपान कोणी मेळटा न्ही तेन्ना मागीर उलोवपाक करपाक मातसो टायम दिवपाक जाय न्ही नाजाल्यार ते शूट करत बसले जाल्यार लोकांक बी दिसता की ते हे कॅरीच करना अशें दिसता न्ही मागीर तेका लागून पयलीं तो फर्स्ट प्रेफरन्स आसा तो तेका जे कोण मेळटा सयरे बिरी तेंकां आनी मागीर जे कितें आसा पळय ते थोडेशें शूट करून दाखयता तर आमकां आतां पावपाक 15 मिनटां तर लागतली न्ही रे 15 मिनिट्स बी लागतली तर हांवें म्हाजो लूक बीन जो आसा पळय तो कांयच शूट करूं ना हेकाच लागून की टायम जालो न्ही अशें म्हणून बेगीन भायर सरली आनी येयली आनी म्हाका याद बी नाशिल्लें सांगपा म्हणल्यार मागीर पळयता एक फोटोज बीन काडटा आनी मागीर दाखयता तुमकां आनी हांवें हेजे कपडे बी आयन करून दवरलेले आयज कंडक्टर ड्रेस घातलो तेणें शर्ट तर मेळटा मागीर तुमकां थंय पावले की जायो मेळ्ळे जाल्यार घेवया रे वाटेर देवा आतां आसतल्यो ह्या टायमार ना न्ही आयज ब्रेस्तार आयज तर आसचेच ना पळोवया स्टील जायो मेळटा जाल्यार वाटेर भायर पावसान काळोख केला ना शेनवारा गेला सुराज जेवया हे आमगे शेर पोपट तुमचे शेजारा बी दाखवू जाय न्ही म्हाका घराडे रेंज आसना बेस्ट कॉलार रेंज आसना चाचीगेर फॉरेनर खूब तुम्ही बघू शकता तो येऊन बी काय ना उले बी ना हॅलो खंय रे
क्यों रे सॉफ्टी जेवण जो बाबी नाही यो मेरे हाँ ना रावला सुमेधा आमगे न्यू सब्सक्राइबर सुमेधा आमगे न्यू सब्सक्राइबर पहिली मम्मा व्हिडिओ लोकां खाऊ म्हणून काहीच ती नाही चाची फेवरेट सगळी बुकाडी खावपा भेटले काढलीच तू सगळी हाय हाय शेर पोपट सारखे आमगे माझं आहे नाही हॅलो हॅलो म्हाका भंय दिसता अशकन पळयता नाल्ल झाली ती पुरी उठ नको ए सामके ऐकत तर हॅपी ना सोना व्हिडिओ काढला तुम्ही माझे नाव काहीतरी कितीतरी लागले पांडुरंग बाबा काहीतरी लागले ऑन करचा ना पेटत ना म्हणून घालून जाते की त्या पार्वती चालल्या घेऊन राहा म्हणून पार्वती केलते का बाबड्या हांगानी पंढरपूरचे जे कीर्तन भजन जाता पळय त्याची तयारी चालू आसा खूबशे वारकरी जे आषाढी एकादशीक गेल्ले पळय ते आयले हांगासर सो थोडे लोक येवपाचे आहा ताका लागून रावले आनी टायम न्ही 8:15 सुमार जाली आनी आमी हांगा तसान कितली किरबीर 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 गोंय फाटल्यान फुडल्यान सगळे आवाज आवाज आवाज
नमन गणपतीला